नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। ऑगस्टा सावन आज मेरेन कितले कोळशाची उलाढाल, पोल्युशनाचो डाटा दियात। कोल हँडलिंग वाढला म्हणून मीडिया रिपोर्टा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक जाग, एमपीटीक फरमान। मायनिंग कॅपिंग देवचे 20 मिलियन टन आसा ते 12 करचे। गोवा फाउंडेशन परत सुप्रीम कोर्टान कोर्टाची गोय सरकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक नोटीस। दारादारांनी कोयर एकठांय करपाचें काम सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवपाची तयारी। सरकाराचो चल्ला स्किमीचो विचार। सेल्फ हेल्प ग्रुपांक हिशोब जमना, बँकांक व्यवहारान अडचणी। मुंबई वचपी दुरांतो ट्रेन सावंतवाडी नेमाळे लागसार घसरली। रुळार कितें तरी आसाशें दिसलें म्हूण ड्रायव्हरान मारलो ब्रेक। पॅसेंजरांचो वेळ बरो, बाकीचे कोंकण ट्रेनीचे शेड्यूल हाल्ले। पावस आनी वाऱ्याच्या नेटासरशी पणजे बेती फेरी भरकटून पावली। पणजे मार्केटा वटेन फेरीन झुंडी, पॅसेंजराचेर कलकल। लोकांक हालयले दुसऱ्या फेरीन, गाडयेकार आडकले। आनी गोवा प्रोफेशनल लीग फुटबॉलान देंपो स्पोर्ट्स क्लबान साळगांवकर फुटबॉल क्लबाक 2 गोलांनी मारले। ऑगस्टा सावन आज मेरेन एमपीटीन कितले कोळशाचे उलाढाल जाल्या ताचो रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मागला। एमपीटीतलो पोल्युशन मॉनिटरिंगाचो डाटाय दिवंक सांगला। कोल हँडलिंगाक मान्यताय दितना 25% देंवोवन दिल्ली, मात कोळशाचे हँडलिंग देंवचे सोडून वाडला म्हणून मिडिया रिपोर्ट्स येतकच मंडळान चौकशी सुरू केल्या। प्रदूषण शून्य जाय मेरेन सरकार मॉनिटरिंग करतलो, ना जाल्यार कोल हँडलिंग बंद करतलो म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेन स्पष्ट उतर दिला। एमपीटीतल्यान कोल हँडलिंग मान्यताय आनी हिस्पा भायर चलता म्हूण मिडिया रिपोर्ट्स आयिल्ल्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जाग येवन अलर्ट जाला। विस्तारात आनी कोळशाच्या इम्पोर्टाचो डाटा जमोवपाचें काम सुरू केले। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान एमपीटी कडेन कोळशाचो हिशोब मागला। ऑगस्टात कोळशाच्या आयातीक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कन्सेंट दिल्लो। कन्सेंट दितना हँडलिंग लिमीट 25% कमी करून दिल्ले। कोळशाची आयात मर्यादे परस चड जाता म्हूण मिडिया रिपोर्ट्स। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोळशाचेर डेटा जमोवपाचें काम सुरू केला। ऑगस्ट 2017 सावन आतां मेरेन कितलो कोळसो हाताळ्ळा ताचो आंकडो मागला। एमपीटी कोल प्लांटाचेर स्वताची प्रदूषण देखरेख यंत्रणा बसोवंक सांगिल्ली। ते यंत्रणेंत नोंद जाल्लो प्रदूषणाचो डेटा बोर्डान एमपीटी कडेन मागला। सगळो डेटा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आपल्या डेटा कडेन जुळोवन पळयतले। प्रदूषण झिरो जाय मेरेन सरकार मॉनिटरिंग करतलो। वेळ पडल्यार कोल हँडलिंग पुराय बंद करतलो म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत उलोवन दाखयला। The Pollution Control Board has already given direction to reduce the existing capacity by 25%. Forget about future capacity. The existing capacities have been reduced by 25%. I have told MPT to stop importing powder, all material which is powdery in nature, because and the report indicates that in the residential area, particularly the Khariwara area, minor pollution is observed. In other residential area, it is good. The pollution levels are very low. But there we won't tolerate pollution. I assure you that government will act and ensure that it does not become a coal hub as dreamed by you. I will not allow pollution is a answer to all questions. What I am trying to say is we will ensure that the companies take steps to ensure that their import of coal does not pollute, otherwise they will have to shut down. Here tanka signal 25% reduction gela ready. I am going to monitor it. So current one, if they can't manage, how can they expand? Logically it is very clear. And therefore, if these people really want to expand, then they have to show that current operation is non-polluting. 2012 ते 2016 मेरेन जिंदाल आनी अदानीक मेळून 12.3 मिलियन टन कोळसो आयात करपाची मान्यताय आशिल्ली।
मात रिपोर्ट सांगतात त्या प्रमाण अदानी मान्यताये परस कमी आणि जिंदालान मान्यताये परस बरोच चढ कोळसो एमपीटीत हाताळला. 2016-17 दोघांनी मिळून वट्ट 12.75 टन कोळसो हाताळला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या चौकशेत फाटल्या 3 महिन्याच्या कोल हँडलिंगाचेर कितें हाताक लागता ताचेर फुडली ॲक्शन. आता मेरेन तरी मंडळान एमपीटी शिटकावणी आणि नोटीशी दिवप सोडून ॲक्शन म्हणपा सारखी बाकीचे कांयच केल्ले ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग कॅपिंग देवचे म्हूण घाल्ल्या याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकार आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक नोटीस काडल्या. मायनिंग वाठारांत प्रदूषण आनी बाकीचे प्रस्न उप्रासिल्ल्यान कॅपिंग देवचे 20 मिलियन टनावेल्यान 12 टन करचे म्हूण गोवा फाउंडेशनान सुप्रीम कोर्टान अर्ज घाला. कोर्टान केस नोव्हेंबराच्या 3ऱ्या सप्तकांत दवरल्या. मिने ट्रकवाले आनी जाळवणदार कॅपिंग वाडोवन घेवंक सोदतात. गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेरूच सुप्रीम कोर्टान गोंयांत मायनिंगाक कॅपिंग घाल्ले. Supreme Court today has issued notice on Goa Foundation IA filed to bring down the cap to 12 million tons from 20 million tons. Pollution Control Board and all this. Because of problem caused in Tonchi, he said that they cannot take out, even with 20 million tons, they are creating so much of problem. So they should not be allowed to take out 20 million tons. They can only take out 12 million tons. And we have said that if the Supreme Court wants, they should make them actually remove only 5 million tons. Because they are not willing to behave. Mining companies are not willing to behave. And government does not have any infrastructure to control the pollution. So on these two grounds, we have said you do not allow them to get into increasing the cap. The cap has to be reduced. सांजे पावस आणि वाऱ्याच्या नेटान पणजे बेती मार्गावेली फेरी भरकटून पणजे मार्केटा वटेन पावली. ऑफिसां सुटिल्ल्यान फेरयेन स्कूटरी आणि लोकांच्यो झुंडी पडिल्ल्यो. मरीन पुलीस आनी दुसरी फेरी हाडून फेरी जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न जालो, मात निमाणे न्हंयनूच लोकांक दुसऱ्या फेरयेन हालयले. सगळ्या जाग्यार पडटा म्हळ्यार पॅसेंजरांचो जीव वयर सकयल. फेरीन गाडयो आशिल्ल्यो गाडयेकार मात फेरी सोडूंक तयार ना. उरिल्ल्यांक साल्वार केले. आमकां कळ्ळें आनी गाडयो आहात आनी फेरीबोट बंद पडलेली आहा आनी ताका लागून आमी हांगा येयले जाल्यार फेरीबोट थंय भोंवताले आनी थंय पेड जाता. मागीर आमी पुलिसांक कॉन्टेक्ट केलें की अशें अशें जाल्लें आहा. तेन्ना तेणी आपली बोट घेवन थिंगा हजर जाले. कळ्ळें तुका. आतां कितें आहा तेंची पुलिसांची कारवाई आनी तेंचे बोट घेवन ते आतां फुडें कारवाई आपली करता, चालू आहा काम चलपाचें. आनी जे स्टँडींग लोक आसले पळय ते तांकां पुलिसांनी हेल्प दिवन तांकां आपल्याक तांकां घेवन गेले. कळ्ळें. आनी गाडयेचे जेंचे गाडयो आहात भितर ते लोक थिंगा आहात स्टँड आहा आनी आतां बोट काडपाचे प्रयत्न चालू आहा. तुमचें काम कितें आसलें भितर? आमचें काम म्हणजे कितें, जेन्ना हेल्प करप हें आमचें काम आसता तेन्ना आमी येवन हांगा पळयताले की आमचें काम कितें आहा तें. तेन्ना आमी सोमतेच पुलिशेक सांगलें की अशें अशें जाल्लें आहा, फेरीबोट हें जाल्लें आहा. ताका लागून आमी तांकां आपयल्या पुलिशेक. तेन्ना ते लोक भितर जे आहात तांकां तुमी घेवन वता, म्हणजे तुमचे बोट हाडा आनी तांकां व्हरो. घेऊया एक ब्रेक.